काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना गांभीर्यान घेवंकूच ना। ते खातीर लोकसभेच्या प्रचारा खातीर एकूय काँग्रेसीचो फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येवंक ना। संविधानाचो अपमान करप्यांक लोक लागीं करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। मडगांव पदयात्रा काडल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सिरियस ना। काँग्रेसीचो एकूय नेतो हो गोंयांत येवंक ना। तेंच्यांनी सगळीं गोंय हें सिरियसली घेवंक ना। तांकां खबर आहा काँग्रेसीक की दोनूय सीट काँग्रेसीच्या हांगासले पडटा, म्हणून तर तो खरगे येवंक ना, राहुल गांधी येवंक ना आनी प्रियंका गांधी येवंक ना। हें एक्चुली युरी आल्ल्यामुळे कळोंक जाय आनी विराटकूय कळोंक जाय। तो संविधानाचो अपमान करता आनी संविधानाचो अपमान केले हे पुराय देशभर काँग्रेसीक शेकलेले आसात। कारण जे सांगताले की संविधान भारतीय जनता पार्टी हेच संविधानाचो अपमान करता, अशा पद्दतीचो अपप्रचार करपी काँग्रेसीक कळोन चुकला खऱ्या अर्थात। त्या खातीर सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा, एनडीएच्या बरोबर आसा। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हाच्या सहित आमी 100% फुडें वता। 60,000 प्लस मार्जिनान साऊथ गोंयचो सीट जाता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी नॉर्थ गोंयचो। हांव 10,000 सुद्दां मतां कमी करपाक तयार ना। डे वनच्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सांगलेलें तें आयज परतूय सांगता हांव। म्हणजे खंयच्याच बाबतीत विकास आनी संघटन ह्या दोन बळाचेर भारतीय जनता पार्टी निवडणुका लढता आनी विकास आमी गोंयांत करून दाखयला। संघटन आमचें मजबूत आसा आनी गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, मोदीजीच्या फाटल्यान आसा, म्हाज्या फाटल्यान आसा। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतात थंय त्या आमदार फॉर एग्जाम्पल मडगांवान येयले, मडगांवान आमचा दिगंबर बाब कामत यांच्या बरोबर आसा। हेका लागूनच हांवें सांगलां की 60,000 प्लस म्हणजे 2019ची वेगळे गणित असते, आज वेगळ्या पद्धतीचे गणित आसा आणि म्हणून तर हांवें 60,000 प्लस हांवें मुगीच 60,000 आंकडो काडून विचार करून काडलेला।